स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। श्रोतेजन हो, सर्वांक नमस्कार करून तुमच्या तशी राम तत्वाक पहिल नमस्कार करतो आणि आईच्या विवेचनाक सुरू करूया। मनाच बोध मना श्लोकातून आज 8वं श्लोक असं 8th श्लोक। हे सगळे मना 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 म्हणून तांणी जे केल्ल्या ती श्लोक ते कल्ल्याक मनाकच दिल्यात। आता हांगा 8व्या श्लोकान पयलीं तांणी सांगिल्लें 7व्यान कल सांगिल्लें मना श्रेष्ठ धारिष्ट जीवी धरावे मना बोलणे नीच शोषित जावे स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे मना सर्व लोकासिरे निभवावे। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रेष्ठ धारिष्ठ जीविदवर का पण कले उरलेल्या नीच शोषित वचका नम्र वाचेने
उलोवंका कोणें कसलें म्हणलें तरी आमी नम्रपणान उलोवंका, सगळ्यांगेलो जीव थंड जावंका तशें आमी उलोवंका, कोणाक खूब अशें उलोवं नये. हें सगळें जाल्लें. आतां तें दिवाळी जावन गेली. हांव कल म्हण म्हगेलें एक केन्ना हें आसता, दिवाळी वेळार मात्र आमी हॅप्पी दिवाळी म्हणटात. कळ्ळें प्रत्येक दिवस दिवाळी साजरी करूं नये आमी, वय की न्ही. प्रत्येक दिवसाक दिवाळी म्हळ्यार कळ्ळें भितरलें दीप प्रज्वलीत जावंका. आमगेल्या घरा पयर एक नवीन नमुन्याचे नाशीक थंय दिवे हाडटी पणट्यो, उदक घाल की थोडेशें उदक घाल की पेट्टा ती. तेल बील कसलें लागना, तेमी तेल्ला मेस जायना जाल्यार गोमटे पेट्टा ती. आनी फॅना वाऱ्यान सुद्दां विझना ती, निवना ती, कसलें जायना तसलें. तशी भितरली ज्योत जी आसा, आत्मज्योती नजर न आवे. झिलमिल निशिदिन चमके, जैसे निर्मल मोती आत्मज्योती, नजर नहीं लागे आत्मज्योती. आणि हे ज्योत से ज्योत जलाते चलो, तशी आमी करता. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. तशें आमगेल्या ग्रुपांतल्यान तरी प्रत्येक दिवस दिवाळी साजरी करता, प्रत्येक दिवस. आनी आमगेल ज्योतीने दुसरे कोणागेल ज्योती लावचे प्रयत्न करता. आनी आमगेल्या ग्रुपान म्हाका आनंद आसा की सगळे जाण तें करता. ती ग्रुपार मॅसेजीस मस्त येयनी ती जाल्यार अनसीन अनटोल्ड मॅसेजीस आमकां मनांतल्या मनान मेळ्ळे की तुमी कशी वागता आसा ती आमकां सगळं आयकूंच आयलें. तुमगेल्या मनांतले भावना आमकां कळचे लागले. तें बरें जालें एकल्याकांनी. तर सगळ्यांक हॅप्पी दिवाळी आनी हॅप्पी न्यू इयर म्हणटा ती. बट हॅप्पी एवरी मुमेंट. आय विश यू हॅप्पी एवरी मुमेंट अँड ब्लिसफूल मुमेंट. सगळं प्रपंचान कसलें ना कसलें मात्या माती धाडोन घेता आसता ती. जाल तरके आमगेल मात्तें चुकोवन आमकां ते पयलीं क्रिकेट मॅच पळयतना कलकल एक ओवरान कसकस नमून जालें. नो बॉल जालो आनी नो कलकी जालें, हें नो जालें तें नो जालें. शेवटी एक बॉल आनी एक रन वरलेल्या वेळार आमी विन जालीं तें मेळ्ळें. पण त्या एक ओवरान कितलें नमून जालें. तशी प्रत्येक क्षणाक आमगेल्या अनसर्टनिटी इज व्हेरी सर्टन. आनी तांत एक आनंद आसता न्ही. अनसर्टनिटी आसता, अनएक्सपेक्टेड. सगळें रुटीन रटाळ चल्लें, हाजे नंतर हें करचें ताजे नंतर तें करचें. ताजे पेक्षा अनसर्टनिटीक आमी अचानक कोणें पावून आयलो, हां तशी जावचें शकता. तर तशी ती दिवाळी आमी साजरी केल्ली. आनी आतां आमकां मुखार वच्चें आसा. तें कशी देहे त्यागिता कीर्ती मागे उरावी, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी. मना चंदनाचे परित्वा झिजावे, परी अंतरी सज्जना निववावे. मनुष्य म्हणना पडे. दासबोधान तुवें हांव सांगलें हांगाचे हे जे श्लोक आसा ती ते ताका पूरक जावन आसा ती. दासबोधान ज्यो ज्यो ओवी आमी घेतली ताका पूरक जावन आसा ती. तशें हांगा समर्थ सांगता ती, हे मना सज्जना, सज्जन मना अशी क्रिया दवरी की देहे त्यागिता कीर्ती मागे उरावी. कीर्ती म्हळ्यार कसलें, मस्त आमगेल्यो इच्छा आसता ती, ताका इशणां म्हणटात. इशणां धनेशणां आसता. प्रत्येक जण काम करता आसा, घोळता आसा. कल खातीर घोळता, प्रपंचा खातीर. प्रपंचा खातीर कल लागता, पयसो लागता, हां आनी कल लागता सगळें आमगेलें तृप्ती जाय आशी ते उपभोग घेवचे आमगेले सांगात कोणें मनुश्य लागता ती, हय की न्ही. आमगेली एक इच्छा, हें घेवंका तें घेवंका, त्यो वस्तू मेळका तेमकां पयशे दिवन सुद्दां तेमी त्या वस्तूंचें एक हें लागता. कडेन मेळना पण सुद्दां समाधान लागता. आनी दुसरें म्हळ्यार ताका हे सगळे ज्यो इच्छा आसतात, इच्छा गरजा खास करून इच्छा, ताका इशणां म्हणटात. इशणां धनेशणां वित्तेशणां, नंतर आनी खंयची खंयची इच्छा आसता. तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाची इच्छा म्हळ्यार लोकेशणां. लोकेशणां म्हळ्यार कसलें, कसलें आमी ना ना म्हणलें तर मनांत मनाक स्वताक फसोवचें जायना. त्या प्रत्येक लागीं मनांत आसता. आमी जे कांय करता ती
त्या लोकांनी आमकां बरें म्हणका काय लोकांनी आमकां बरें म्हणका कसलो नालायक असो निवाळसून घाल्लो अशें म्हण न्हय बरें दिसता काय कोणें म्हणलें री आमकां असले कॉमेंट्स नाका तांकां जाल्यार मागशींच्यान जरी आयकूं येयलें री भयंकर वायट दिसता जाल्यार आमी जर बरेंच वागलीं एक वेळ भले मुखारतान कोणें वायट म्हणूंक फाव जाल्यार मागशींच्यान तरी भय गो बरी आसा निस्पृह आसा हे शब्द आयकूनच्या मेळका म्हळेली एक लोकेशन आसता लोकांनी लोकेशन म्हळेली हें गलत समजूत आसा की कोणें येवन पांय पडटा पडका अशें आसना जाल्यार लोकांनी आमकां वायट म्हणूं किमान आमकां बरें म्हणका ही एक इच्छा प्रत्येक मनशाक प्रवृत्ती हें ते प्रपंचांतू आशिल्ली इच्छा ती लोकेशनां ही लोकेशन आसताची ती काय एकदम वचना जाल्यार समर्थ सांगता ती लोकेशन सुद्दां वित्तेशणां आनी हें सगळें तर पूर्ण जाताच तुमगेली विद्याची इशण आसता विद्या मेळोवंक हां धन मेळोवंक प्रॉपर्टी मेळोवंक ही सगळी इच्छा आसता जाल्यार आमकां लोकांनी बरें म्हणका आत्ता जीव आसतना बरें म्हणकाची जाल्यार मोन वचना पण सुद्दांय आमगेल उगडास काडका आमगेलें नांव काडका नांव मस्त जाण काडटा ती जाल्यार बरो मनुश्य आशिल्लो गो म्हळ्यार हें नांव काडका नाल्यार म्हणटात मेलेल्या म्हशीला 12 शेर दूद खंय ती म्हैश मारकूट आशिल्ली तर ती मरना म्हणून यो 12 शेर दूद दिताली म्हणून तशी नाका फट्टी नाका आमकां खरेंच मना पासून एक कृतज्ञता लोकां मनान जागृत जावंका तशी आमी वागका आमगेलें वागणें तशें आसता त्या खातीर ताणें सांगलें की देहे त्यागिता देह आसतना जाल्यार नम्र उलोवंका श्रेश्ठ धारिश्ट जिवान दवरका कोणें नीच उतर उलयल्यार तरी आमी नम्रपणाने तांगेलें मन शांत करूं पळोवंका नम्र वाचे वदावे कळ्ळें धक्के सपेटे सोसावे नीच शब्द साहित्य जावे परस्ताव न परावे आपले होती म्हळ्यार कोण उलयतात न्ही वाटेल तशी तांकांच पश्चाताप जाता आनी शेवटी ती आमगेल जातात तांणी कशी उलयलें तर की आमी शांतपणान जर उलयलें ठीक आसा मागशी 2 पावलां मागशी येवचें कसलें बिगडना आमगेल्या आंगा वट्टपणां ती तशी उदंड धिक्कारूनी बोलती तरी चळो न द्यावी शांती ताणें सांगलें कोणें धिक्कार करून धिक तुगली म्हूण चितू केलें तरी केय आमगेल शांती ढळच्या दिवने तर दुर्जनासी मिळोन जाती जे दुर्जन आसा तांकां सुद्दां आपले करून घेतले गोंदवलेकर महाराज तरी खंय वचूले न्ही ते भिल्ल जाती शांत वचून राबले आनी तांकां सुद्दां ते मार वयिल्ले तांकां सुद्दां आपले करून घेतले 1 म्हयनभर थंय राबले आनी सगळ्यांनी तांचें नाम घेतलें अनुग्रह घेतलो मुखार वचूले हे खरें महंत तशी आसका तरी अशें केल्यार कल जाता देह वचना पण सुद्दां कीर्ती मागे उरावी म्हळ्यार कळ्ळें आतां कीर्ती मागशी व्हरताची जाल्यार आतां हो आशिल्लो कोण श्रीराम श्री कृष्ण आशिल्लो हां त्या महाभारता काळांत सुद्दां अर्जून आशिल्लो दुर्योधनय आशिल्लो अर्जून म्हूण नांव मस्सण दवरता ती जाल्यार दुर्योधन म्हूण नांव दवरतात वे कुंभकर्ण म्हूण नांव दवरतात वे दवरना ती रावण म्हूण नांव दवरतात वे आमगेल्या हांगा आशिल्ले एकलो रावण म्हणून वाडींतू तो रावणा वारेस आशिल्लो बलदंड ताका रावण रे म्हणटाले जाल्यार ते मस्करीन म्हणचे खबर बी जाल्यार रावण अशें नांव कोणाक दवरलें आयकन तो खरें म्हळ्यार देवभक्त आशिल्लो ताच्यान गूण मस्त आशिल्ले शिवभक्त आशिल्लो तो अत्यंत ज्ञानी आशिल्लो भोग आमची पूज करतालो भावपूर्ण जाल्यार मस्त ताकद आशिल्ली मस्त शिकील वाचिल्लो आशिल्लो ब्राह्मण आशिल्लो तरी ते राक्षसी कृत्य करतलो म्हणून तो राक्षस कुळांत राक्षस कूळ म्हळ्यार हें गुणांनी ठरता हें कूळ कळ्ळें जन्मान ठरना तरी तशी तो पुलस्ती ऋषी गेलो हो तो चल्लो ऋषी गेलो चल्लो तर असले हाका तांणी समर्थान सांगलें देहे त्यागिता कीर्ती मागे उरावी मना सज्जना हेची क्रिया धरावी अशें आमगेल वागणूक आसता की आमी वचना पडसून आमी सांगता म्हणना मगल उडास करी म्हणून आं जाल्यार उगडास करूं नये लोकांनी कसल्याक उगडास करूं नये की अशी आमगेली क्रिया आसता की त्या मनशान केन्ना विसर नयेची विसरच्याक ना आतां मगल आई गेल्ली आमी आई घाल उगडास करता बैसना ती
पण ती सतत आमच्या हृदयान जागृत आसा. तें आई तत्व सतत आमकां मार्गदर्शन मेळटा आसता. आनी वी विश की तिगल मार्गदर्शन मेळका, तिगल आशीर्वाद प्रति एक्कान वी नेवर फॉरगेट हर. तेमी ती नो क्वेश्चन ऑफ रिमेंबरिंग उड आस करची प्रश्न येना. तशी ते केन्ना तशें जाता, मना चंदनाचे परित्वा जिजावे. तूं जंगलान तूं मस्तीतलें झाड आसता ती तांतू चंदनाचें झाड आसता. कळना खंयचें झाड चंदनाचें म्हणून. जाल्यार चंदना झाड म्हळ्यार खंयचें झाड तें लाकूड, ताजें लाकूड सादें झाडाचें लाकूड आसता. झर येना पळय, परमळ येता, तें झरता, तें सान जाता, तें मोरून वता. जाल्यार कितलें झरयत तितलें परमळ ताका, कितलें परमळ अशी. आनी तें थंड शीतल दिता म्हळ्यार इतली शीतलता की ते चंदना झाडाक सर्प वेटळ घालता ती बशिल्ली आसता ती. कळ्ळें मागीर तांकां थंड जाता. गरमी दिसान चंदना झाडाक सर्पांनी वेटळ घालिल्लो आसता अशें म्हणटा ती. तर तशी त्या चंदनावारी आमी झिजका. झिजका म्हळ्यार हाच अर्थ कलो. झिजका म्हळ्यार एक अर्थाने आमी दुसऱ्यांक दान दिवका, आमी तांचे खातीर कसलें करका, लोकां खातीर कसलें तरी करका. जाल्यार सहज करतात न्ही, ताका झिजचें म्हणनात. आमच्या उदंड आसा म्हणल्यार एक 50,000 रुपये आसा ती. तांतूल हांवें 100 रुपये 5 जाणांक दिल्ले, 500 रुपये. ते म्हाका कसलें झीज सोंसका लागनी ताचे खातीर. जाल्यार एक मनशां लागीं 100 रुपये आसा. ताणें दिवाळी म्हूण मिठाई हाडली, जी काय आसा की 200 रुपये 200 ग्राम मिठाई हाडली. ते कले तरी 240 रुपया म्हणाले. कालीच हाडली ती काजू कतली हाडली. आतां तांकां थोडी काजू कतली येता. ताणें प्रत्येक फावट कोण ना कोण पूण येता आमगेल्या घरा. तांकां एक काण दिल्ली. उंडे केले, तांतुलेच काण दिले. तावळ मस्त आसून फुकट वता ती म्हणून दिल्यार ताका झीज म्हणनात. जाल्यार प्रसन्नतेने आजी दिवाळी आसा, आमी एक तीळ सुद्दां 7 जाणांनी वांटून खावंक म्हणून तशी आमी लोकांक हात उबारून दिल्ले. लय एक दिवाळी दिवची म्हळ्यार तरी आनंदान दिली. कसलें हांगेलें वाडतं गेलें अशी न्हय. ती वरसभर आमकां सेवा करता ती. म्हळ्यार ह्या भावनेन आमी जर दिली ती परमात्म्याच्या चरणां रुजू जाता. आनी तांगेलें नांव आमी त्या मालकान मरना पण सुद्दां ते लोक काडटा ती. नुस्तें दिवाळी खातीर म्हूण न्हय. अरे हांगेले घर केन्नाय वच, कल्लेपणी खावचें मेळटलें अशें एक भाव आसता. चंदनाचे परित्वा झिजावे, परी अंतरी सज्जना नीववावे. ते चंदन लायले की थंड जाता. कसले लाशिल्ले भाग जावो, कसले करपलेले भाग जावो, गरमीन कसले पांय फुटलेले जावो, चंदना तेल घासलें की बरें दिसता. बरें दिसचें हाजे शिवाय ताका आनी शब्द नात. बरें दिसता म्हळ्यार कळ्ळें जाता. प्रत्येकान अनुभव घेवन पळोवंका. तशी परी अंतरी सज्जना नीववावे. तशें तें आमी झिजका म्हळ्यार कोणा खातीर झीज सोंसका. झीज सोंसका म्हळ्यार कसलें, आमकां थोडें इनकन्विनियंट जाल्यार हरकत ना. पण सगळ्यांक एक कन्विनियन्स जें जाता, कन्विनियंट आसता तें आमी करता. खावची पिवची मात्र न्हय, कसलें कोणाकय मदत जाय बा. म्हणल्यार कार आसा, कोणाले ना, दुसऱ्याले ना, कोणाक सिक्क पडलो किंवां काराचेंच का म्हणना, कोणाक मात्ते घुवन पडलो, सांग आयली तावळी वचून तांकां. आतां तुमकां एक उदाहरण म्हणून सांगता. म्हाका एक फावट हांकां बल्की पांयार काच पडून एक्सिडेंट जालो. पांयां नांगट सगळें अशीं भितर पांया बोटां वचून 3 बोटां फ्रॅक्चर जाली. रगतां थारोळ्ळे, कल्ल करका म्हणून कळ्ळें. शेजारा एकलो आशिल्लो, तोंड आमी केलें जास्ती उतर नाशिल्लें सुद्दां, तरी ते एमर्जन्सी म्हणून तागेर वचून बेल्ल केली. तो धांवन आयलो मात्र न्हय, आशिल्लो थंय धांवन आयलो बाबडो. आनी ताणें ते डेटॉल उदकान सम पुसून कोरून वखद लायलें, कसलें आसता तें वखद लायलें, बँडेज केलें. आनी मत सांगात हॉस्पिटलांत घेवन वचूंक हांगेले हात धुवन करून घेवन आयलो. थंय मात्र न्हय ऑपरेशन कर, थंय ऑपरेशन थंय आयलो तो हॉस्पिटलांत. आमकां हॉस्पिटल चेंज करपा पडलें, थंय आयलो. ताजे नंतर इतलो गुर्त जालो आनी अचानक तो कोरोनाच्यान तूं गेल्लो. तागेले देहेर ठेविता कीर्ती मागे उरावी. तागेल कीर्ती ताणें कांय सांग न्ही, म्हागेल उडास करा ती म्हूण सांगलें जाल्यार हांव केन्ना विसरचना त्या मनशाक. कोणा
लागू तूं देवूच म्हाका पावल आसतलो येवन अशें दिसता. एक मगल भाव म्हळ्याकले बायोलॉजिकल ब्रदरच आस का म्हणना. आयज ते वेळार एमर्जन्सी वेळार ती कीर्ती कीर्ती म्हळ्याकले ह्यो बरो मनुष्य ही ती कीर्ती. मस्त लोक तांगेल कीर्ती लक्षांत रावका नाम लक्षांत रावका म्हणले खातीर एखादे हे डोनेट करतात आणि तांगेल नावाने कले तरी बेंच मरावे परी बेंच रुपी उरावे म्हळ्यार कले त्या बेंचार बैस वचून कितें तांगेलें नांव दवरलेलें आसता हाजे प्रित्यर्थ म्हणून अशी. जाल्यार ते कसले डोनेशन करनासतना आपल्यापीच मनान तूं तांगेल बद्दलची कृतज्ञता येवका तसली कीर्ती आमी मागशी दवरका. तसले उड आसूं तसले एक बरेपण मागशी व्हरका आमगेल बद्दलचे आपोआप तशी आमगेल क्रिया मना सज्जना हेची क्रिया धरावी. आमगेलें काम तशेंच का आमगेलें काम आमी लोकांक पावचे सहज स्वभाव तशेंच का सहज स्वभाव. बाकी वेळार तुमी कितले स्वार्थी आसात. प्रत्येक मनीस स्वार्थी आसतात न्हू प्रपंचांतून. जाल्यार कोणाक एक गरज म्हळ्यार धांवन वचका तावळ विचार करने मगल कोण ती म्हूण ना हो खंयच्या जातीचो ना. संत एकनाथांनी हांणी वयरी काशी थावन गंगा काशी यात्रा केली आणि काशी गंगा हाण रामेश्वरा मंदिरान थंय जर घाल्यार व्हड पुण्य खंय तें. तर ते घेवन येताले काशी थावन ती गंगा तांणी व्हांवन हाडली जाल्यार एक वाळवंटान ते गाड्डव हात पांय झाडतो न्हिदलेले म्हळ्यार मोरू पडलेले खरें म्हळ्यार वाळवंट न्ही रणरणी वत अशी वत म्हळ्यार सूर्य हें म्हणटा उज्जो सुर्याल उज्जो तशी आंगा सगळें उज्ज येता तसलो तान लागून खंय उदक दिसना. तावळ नाथाले आशिल्ले न्ही नाथान तागेले मात पांयार घेतले आनी ते पुऱ्या घड्यान थाळिल्ले उदक काशीचे तागेल तोंडा उमटिले मागीर ताणें सांगात आशिल्लें यो देवा इतले कश्ट काण तुवें थंय हांग थंय हाडले मग चमकून आयिल्लो आनी आतां रामेश्वर वचून घालचें आशिल्लें तुका सगळें पुण्य मेळटा आशिल्लें. तर तो म्हणाल रामेश्वरूच हांगा चल नायला म्हजे खातीर. तावळ हांव रामेश्वर वच्चे कल्याक तितलें वांट काण आनी वचून मेळून येता तरी पण हे गाड्डव म्हजे खातीर गाड्डव न्हय. हें एक तडफडतल जीव आसत आत्म आसत जो मज्जान थंयसर ताज्यान थंयसर आमी सेम आसत तोच परमेश्वर ताका तान लागल्या तें उद्दार दिल्लें कल बिगडलें म्हूण. तर अशी करून अंतरी सज्जना निववावे शांत करका मना चंदनाचे परित्वा जिजावे आणि ता सुगंध येवका त्या चंदनाचो म्हळ्यार इतलें प्रेमान करका की तें कोणा खातीर केल्लें तागेल्या दोळ्यांत उदक येवका आनी कोण केल्लें तांगेल सुद्दां तो मनुश्य तें गाड्डव जिवंत जाल्लें तटकन उठावन राबलें कितले कृतज्ञता त्या गाडवागेल्या दोळ्यान सुद्दां आनी जेन्ना उदक दिली ताका एक नमुन्या समाधान जें मेळ्ळें न्ही तें कितलें मेळ्ळें कल्पना आसलें तशी बरी अंतरी सज्जना निववावे. आतां असलें हें किर्ती खातीर आमी सत्क्रिया करची ना. किर्ती मेळका लोकांनी बरें म्हणका म्हूण करना ती पण ती सत्क्रिया कशी आपल्यापी जावंका. हें आमकां चंदन हांव आतां झरू हें म्हूण विचारना तांगेल अंगोपांगांत ती वृत्ती आसता तो स्वभाव आसता जर झरोवचें झरयल्यार मात्र ताजें परमळ आनी तें परमळ इतलें फुल्ल चंदनच कल्या जाय फुल्लांगेल नॅचरल तागेलें फ्रेग्रन्स ताजी परमळ आसता ती इतली परमळ आसता ती की ती फुल्ल एक फावट चड तोगू पडटा न्ही ताका तुडून वचुल्यार तें मरतना सुद्दां तें फूल तें आमगेल्या पावलांक परमळ दिवन वता. म्हळ्यार कशी हें तांकां सुद्दां मन आसता तांकां सुद्दां मन आसता सगळे कडेन तें मना सज्जना आनी शांत जाता थंड जाता कोकम औदुंबर अशी क्रिया दवरका. प्रल्हादान घेतिल्लें भगवंतागेलें नाम त्या राक्षसी कुळांत जल्मा आयलो तो प्रल्हाद नारायण 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 म्हूण नारायण रुपी हाका नरसिंह रुपी नारायणाक सुद्दां ताणें थंड केलें नारायणान नाम घेतच ताका नांगता ताका अशी
तो नांगताले खेळू लागलो सिंवागल नांगता ती दुसरं जाल्यार भित्ता ती सगळी भिल्लेली पण तो वचून ताका पांयार बसलो आनी ताका नांगताले गी आनी ताणें अशें केल्लें ते नरसिंहान तर ताका गुदगुद जावन खुदू 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 हांसच्या लागलो सांग चेडूं 5 वर्साचें तसले तशें आसता परी अंतरी सज्जनांनी व कितलो कोप आयिल्लो ते हाका नरसिंहाक हां आनी इतलो दाह जातालो त्या नांगटांक पण तो सुदरावलो कशी की थोडीशी झीज सोंसली सगळ्यांनी आनी ह्या राक्षसी कुळाचो उद्धार जालो प्रल्हादा निमित्ताने म्हळ्यार असली जे येता ती टॅकल करता ती चंदनाचे परित्वा जिजावे तर नाम सोड न्ही कितले लोकांक ताणें नामाचें व्यसन लायलें व्यसनां मस्त आसता ती जाल्यार असले व्यसनान बुडाय की असा असाधरी छंद जाई तुटोनिया भवबंध आमगे नागानंद माम सांगतालो छंद अशी धरा ती की जाई तुटोनिया भवबंध भवबंध तुंटून वच अशी तसली करा ती ताचे खातीर कल कोरका ते सरळ जायसर कल कोरका चंदन वृक्ष हो फल फूल ताका लागना फक्त झाडा साल मात्र जाल्यार तो परताप खंडन करता शीतल आसता परोपकारी अशें आसता आनी सगळे जाणांक प्रिय तशी आमी आसका म्हळ्यार कशें आसका आमगेलें मरणाचे स्मरण असावे दासबोधान तुजे नंतर आयला दशक 16 न्ही मरणाचे स्मरण असावे हरिभक्तीस सादर व्हावे मरोन कीर्तीस उरवावे येणे प्रकारे श्रीराम स्वये आपण कष्टावे बहुतांचे सोसित जावे झिजोन कीर्तीस उरवावे नाना प्रकारे आनी ते खंय कळा की डायलिसीस म्हणून हॉस्पिटल आशिल्ली तिगल चेडो बाळ लागीं नाशिल्ली तर तिगल एक दूरची पुतणी वचून थंय नित्य बसताली तिगल सेवा करूंक ही सेवा हे झिजचें जिकडे तिकडे कीर्ती माझे सगट लोकांस हव्यास उपजे लोक राजी राखोन कीजे सकळ काही म्हळ्यार कले सगळे लोकांक त्या कीर्तीच हव्यास म्हणून मस्त जाणां कलकल दान करतात कीर्ती मेळका म्हणून त्या कीर्तीच इच्छेन केलेले लोकेशनां ही संवसारांत लोकेशनां पण लोकेशन नासतना आपोआप जी बरी काम करता ती चंदन वृक्षावर जिसता ती तांकां ती कीर्ती देह दवरना पडे आपोआप मेळटा म्हळ्यार लोक मुद्दाम कीर्ती हाण दिना ती मुद्दाम तांगेल उगडास करना ती पण उगडास तांकां पदोपदी जाता कल्या म्हळ्यार ती तांकां विसरूंक शकना ती तेमी नव्यान उगडास करचे खास करून कारणांत व्यतिरिक्त अशी या ना पदोपदी उगडास जाता तांगेलो अरे कशें केलें असले सगळे कुळांचो उद्धार जाता ताज्यान तशें आमी आसका म्हणून आतां आमी दासबोधाल्या वळया बारावे दशक आमगेलो चालू असो तातूंत पयलो समाज जाला त्या दशकान फुल दशकान आमच विवेक आनी वैराग्य नांव कारण कसले जे आमगेली जो गाडी आसा आमगेली गाडी म्हळ्यार आमगेली आयुश्याची गाडी ती 2 चाकाचेर चलता तातूंत एक चाक जरी खिळखिळ जाल्लें तरी ती गाडी चलना मोड पडटा आनी मुखार आमगेली प्रगतीची जायना अधोगती जाता खंय पुणी खड्ड्यान पडटा ते खंयची 2 चाक तरी प्रपंच आनी परमार्थ आनी ही 2 चाकांक ताकद खंयच्याची आसता विवेक आनी वैराग्य विवेक म्हळ्यार कसलें विवेक म्हळ्यार निवडचें वेंचून काडचें म्हळ्यार कसलें सगळे तूं ह्या पृथ्वी तलाचेर हांगा ते सगळे नमुन्याचे आसता तर ते आमकां कसलें बरें किंवा भगवंतागेली किंवा आमी भगवंतागेल्या लागीं आमकां जे कनेक्ट करून दिता ती ज्यो ज्यो गोश्टी त्यो आमी अनुसरण करचें हो विवेक आनी जे इम्पेरिशेबल आसता जे शाश्वत आसता
शाश्वत किंवा ज्या हाजे आयुष्य मस्तच तें आतां आमी सादे भाजी हाडू गेल्यार सुद्दां आमी पळयतात की थोडे स्वस्तांक मेळटा, थोडे मस्त म्हारग आसता. जाल्यार म्हारग आशिल्ली वस्तू बरी क्वॉलिटीची आसता आनी जी स्वस्त आसता न्ही ऑलरेडी अर्द कुशिल्ल आसता. घार हाडून दुसरो दिवस आतां भाजी जाल्यार रात्री जालें न्हू फाय करया म्हूण दवरल्यार ताका एक नमुने फंगस येता, खास करून फरस बी येयली तशी उडोवचीची ती काडून तसली पेरिशिबल आमकां नाका, तशी नाका. तर विवेक म्हळ्यार कहलें की भगवंतागेली निवड, परब्रह्माची निवड. आमगेलें ध्येय कहलें, आमगेलें आनंद यात्रेचें मूळ ध्येय कहलें की आमकां परब्रह्मांत एक जावचें. परब्रह्म म्हळ्यार कहलें तरी निश्चळ, चंचळ आनी जड. एक परब्रह्म म्हळ्यार निश्चळ, निराकार, निरावयव अशी. तांत थावन हगूर ती मूळ माया आयली. ती चंचळ मूळ माया जाल्यार ताकद कितली, सगळी परब्रह्माची ताकद तिच्यात आसा. जाल्यार म्हळ्यार तिगल भितर परब्रह्म, ती तिगल स्वस्वरूप परब्रह्म आसा, पण ती गुणमयी जावन आयली आनी ती सगळो हाजो विस्तार केलो. विस्तार केलो म्हळ्यार दृश्य विश्व निर्माण केलें. तें जड जाल्यार जड अशी ऑन दॅर ओन चमकूंक शकना, हालू शकना. तळकल करका आतां फात्तर कले दुसऱ्यांनी हालय शिवाय तें हालना. ताका कलेपणी एक हें लागता न्ही, चलन वलन करूंक कसलें तरी लागता, एनर्जी लागता. तर ती एनर्जी खंयच्यान आयली, तरी त्या मूळ मायेंतल्यान जी एनर्जी आयली. मूळ माया चंचळ पण ती लॉट ऑफ एनर्जी. ते सूक्ष्म सूक्ष्माती सूक्ष्म जावन प्रत्येक जड जिवांत वचून बसली. तावळ ते जड जीव हालचाल करूं लागले, इन्क्लुडींग ह्युमन बींग. मनुष्याक सन्न मुळी कीट, ते कल म्हणटा ती मायक्रो, हे अणू रेणू सगळ्यांत तें वचून बसलें चैतन्य. आनी तें आमगेल मनांतूय आस, आमगेल बुद्धींत आस, प्रत्येकांत आस. तें वचूले भायर कोण गेले एक पंता की तें जड कडेन व्हरून लासचें. दॅट इज जस्ट पेरिशिबल. अरे दुसरें कसलें वायट जाल्यार फिश बिश हाडून कुसल्यार एक नमुन्या वास येता, सहन करूंक जायना. भायर कोणाल घार आसल्यार सुद्दां जाल्यार मनुश्यागेलें आंग जर कुसलें, कोणें खून केलो, खंय व्हरून घाल्लें आनी कितकी दिवसान मेळ्ळ्यार यू जस्ट कांट स्टँड देर. तितलें पेरिशिबल तें. तावळ ताची आमी निवड करची ना. आमी निवड कसल्याची करता, विवेक म्हळ्यार योग्य विचार की जे पेरिशिबल ना, जे शाश्वत आसा, तो भगवंत आसा, परब्रह्म आसा, ताची निवड करता. आनी वैराग्य म्हळ्यार कहलें की आमी सगळें करचें पण नावडीने, म्हळ्यार आवश्यक आसा म्हूण करचें पण तांत शिरकून पडचें ना. तर विशयांची किंवा दृश्य जगाची आमगेल्या मनान नावड निर्माण जावंक. म्हळ्यार ठीक आसा, तें एक मिडियम आसा, आमकां उपयोग करचे खातीर आयल्या, ताजो उपभोग घेवचो. जाल्यार तें जावंकाचें म्हणून ना, तेमी ताजे मागशी धांवची ना. ताजे एक नमुन्या वैराग्य. वैराग्य म्हळ्यार कहलें विराग, राग, अनुराग, विराग आसता. तशी विराग म्हळ्यार एवर्शन. थोडे ताची नावड, गरज आशिल्ली तळ वापरचें आनी गरज नासली तळ ताकाच खिचून बसची ना. तशी प्रत्येक जड जें आसा, दृश्य जें आसा, तें पुराय पेरिशेबल आसा, अशाश्वत आसा. तेमी तें सोडचें आनी आमी हें करचें, परमनंट जें आसा तें धरका. तर ताचे खातीर गॅलफंताचो जो आशिल्लो विमल लक्षण, तांतू प्रपंचांत रमतालीं सगळीं जाणां, तांचें सगळें दिलेलें. तर ते समर्थांनी 3 नेटक्या आधी प्रपंच करावा नेटका, मग पहावे परमार्थ विवेका. हातूंत मस्त जाणांक कल दिसता की आधी आनी मग म्हळ्यार जवळ जवळ वया 60 वर्स जाता म्हणसरी प्रपंचच करता रावचें आनी कड्डेरी परमार्थ विवेक करचो म्हणून. अशी न्हय तें. दिवसाक 24 तास आसतात. आमगेलें दैनंदीन अशें आसता की आमी सगळो प्रपंच करचो, सगळें करचें म्हळ्यार काम करचें. तर देवाल नांव घेता स्वता काम करचें, पण आमगेलो मालक कोण, परमेश्वर. त्या खातीर तागेलें नांव घेतची तो आमगेलो एम्प्लॉयर आसा आनी आमी तागेले वी आर जस्ट द ट्रस्टीज. आमकां ताणें काम वयसून दिल्या म्हूण तें प्रेमाने, प्रितीने, गोमटें, कौशल्याने करचें. नेटको प्रपंच करचो. तो जालो. तरी हांगा जे पयलें आसा विवेक वैराग्य नाम, विमळ लक्षण नाम म्हणून समास आमी गॅलपन केलो.
ताणें सांगलें प्रपंच परमार्थ दोन्ही आसका. प्रपंच सांडून परमार्थ कराल तेणे तुम्ही कष्टी व्हाल. प्रपंच परमार्थ चालवाल तरी तुम्ही विवेकी. दोन दोन चाक्क प्रपंच आणि परमार्थ. प्रपंच सांडून परमार्थ केला, सगळो दिवस देवदेव करता बसलं, प्रपंचाला लक्ष दिनी, ताका तरी अन्न मिळेना खायला. मग तया करंट्याला परमार्थ खंयचा. ताक पोट्टा खावच्या मेळना, कडे भीक मागका लागता, कोणे भीक दिना ती, कडे तसल्याक मागीर आत्महत्या करका लागता. ताक कळना, ताक नुकसानच नुकसान. तशी चलनी. प्रपंच हे मिडियम असं. आणि परमार्थ ताजे अधिष्ठान अधिष्ठान. तर प्रपंच सांडून परमार्थ सांडून प्रपंच करीसी तरी तू यमयातना भोगीसी. नुसते परमार्थ केल्यार खावच्या मेळना जाल्यार नुसतेच प्रपंच करता बसलो आणि परमार्थ पळयलीची. तूं एक ऑफिसान तूं अपॉइंटमेंट लेटर दी न्ही कोणें, अशी वचून कोणाक सांगून कामां लागली. तुमकां मालक कोण म्हणून कळनाशिल्लें, कडे म्हयनो जायना फुडें म्हयनभर काम केलें, मस्त फायदो बी मेळ्ळो. मस्त फायदो मेळ्ळो म्हणून तुमकां तें हें जायना. कळ्ळें. पगार 3 दिना ती. तो जो मुकादम आसा तो एक एम्प्लॉई, तो तुमकां पगार दिना. कोण दिता? मालक दिता. तर मालकाल गुर्तूच जर कोण गे न्ही, तुमकां पगार कशें मेळटलो. एक मिनिट. तर त्या हातून तांणी सांगलें की प्रपंचय करता आणि परमार्थूय करता. समची दैनंदिन आमगेर अशी आखा की टायम टेबलचें ह्या वेळार हें करचें, सकाळी उठाय की देवाला उडास करचो, मालकाक सलाम करता न्हय तशी मालकाल उडास करून कामां सुरू करचो आणि सगळ्यांक मदत करची, जशी झीज सहन करता तशी. हां, आत्ता दुसऱ्या हातून तांणी दिल्या हो जो असो दुसरो समास तो प्रत्यय निरूपण. हांगा समर्थांनी आध्यात्मिक प्रत्यया चर्चा करणी. आध्यात्मिक प्रत्यय कशी येता हांची चर्चा हांतून ना दुसऱ्या समासान. तरी व्यावहारिक प्रत्यय म्हळ्यार तुमी प्रपंच करता ती ताजी तुमकां समाधान मेळटाच की ना हें पळया. ती खंयचेय दोन्ही चाक्क दिल्या. ती दुसऱ्या हातून तांणी प्रपंचा बद्दल दिलें प्रत्यय निरूपण, आणि तिसरे समासान नेक्स्ट हातूंची भक्त निरूपण म्हणून दिलें, म्हळ्यार परमार्थाचा समास की ना पळया. ती तर हातून आतां दुसरे हातून व्यावहारिक म्हळ्यार प्रपंच तुमकां समज चलतच की ना तें पळया. ती ताजे खातीर कल करका. भगवद्गीतेत 4 अध्याय तू स्वाध्याय यज्ञ म्हणून सांगला भगवंतानी. स्वाध्याय म्हळ्यार काय? स्वविश्लेषण. आमी प्रपंचाची मस्त करता ती जाल्यार आमकां मस्त पण ताकले समची फळ मेळना, तर आमी असो आमगे प्रारब्ध म्हणून म्हणटा ती आनी गप्प बसता ती. तशें आसना तें. हांगा तें सांगता ती समास दुसरा हें प्रत्यय निरूपण. श्रीराम ऐका संसारासी आले हो, स्त्री पुरुष निस्पृह हो, सुचितपणे पहा हो अर्थांतर. हां, निस्पृह म्हळ्यार विरक्त मनुष्य. तुम्ही स्त्री पुरुष विरक्त आसतले किंवा संसाराक आयलेले विरक्त पुरुष, तर कशी असो ती हांव सांगता तें लक्ष दिवन आयकया. ती समर्थ सांगता ती आणि ताजे अर्थांतर पळया. ती काय म्हणते वासना, काय कल्पिते कल्पना, अंतरीचे तरंग नाना प्रकारे उठती. भितर नाना नमुन्याचे विचार आमगेले येतच. तर स्वविश्लेषण करा. ती तर तुमगेलो प्रपंच समज चल्ला की ना हें पळोवंक न्हय, हय की न्ही. आनी चल न्ही जाल्यार कसल्या चल न्ही हें पळोवंक. तर हांगा तें सांगता ती
आमी कितकी प्रयत्न केले, समजा आमी मस्त प्रयत्न केले प्रपंच बरो जावच्याक, जाल तर की आमकां समज जायना बा, आमगेल वांट्याक दुख्ख आयल्या आनी दुख्ख येतच एक समज, तर अशी कल्ल्या बा जाता. तावळ विचार करका की आमगेल प्रयत्ना दिशा खंयची चुकले अशें दिसता. हे खंय चुकले आसतली, ताचे खातीर स्वविश्लेशण करका. तर प्रत्यय येता आमकां की आमी कितलें केलें तर की यश मेळना, तर खंय चुकलें नेमकें हें पळोवका न्हय. तर जशी आमी सान्न गोश्टींत आमी ते जाणकार जाल्या वता ती. आतां आमकां वेव्हार करतना वेव्हार कोणा समज कळत की तांगेलीच कास धरका न्ही, वाटेल तांगेल धरून जायना. आतां हांगा पळया ती आनी आमगेल वांट्याक प्रापंचीक दुख्ख येता मस्त, तर ते स्वविश्लेशण करतना कल्ल म्हळ्यार खंयचे दृश्टीन करका. तरी आमगेल प्रयत्नान दिश चुकल्या की कल्लें. आमी मुळांतू आमी प्रपंच म्हूण कल्लें जो करूं घेतलो, आमगेल मूळ डिसिजनच चुकल्या की कल्लें. तें पयलीं पळोवंका. कडेन आमकां नेमकें कल्लें सादचें प्रपंच करचें म्हळ्यार प्रपंचांत आमकां कल्ल जाय. आमी कल्ल खातीर हें सगळें प्रपंच केला, प्रपंचाच प्रपंच कल्ल खातीर केला हें सोदून काडका. हां, तें पयलें नेमकें कल्लें हें सुद्दां गोत्तच ना आमकां. तावळी आमकां खंय वचचें. हो प्रपंच करता करता आमगेलें आयुश्य सरतस. आमगेल प्रत्येक क्षण, एक क्षण सुद्दां गेल्लो क्षण परत मेळना. सो इट इज अवर इन्वेस्टमेंट. आमकां त्या प्रपंचांतून सूख मेळत की ना. आमी जर खंय कामां लागलीं, हां, आमकां ताजे पगार वेळेर मेळत की ना. थोडक्यान म्हळ्यार अगदी हाज्यात सांगपा री पगार वेळेर मेळत की ना. मेळना जाल्यार कल्ल्याक मेळना. तें खंय आमी काम करतात की तें डगमगता की कल्लें इन्स्टिट्यूशन, तरी कल्ल कोरयेद असले वेळार ही जाणकाराक मेळका. तर हें ध्येय आमगेलें कल्लें की आमकां बरो पयस करचो, बरें फायनान्शियली सावंड जावचें पयलें, आनी मेंटली सुद्दां सावंड करचें. हां, आनी हें करतना देवाल काम म्हूण लेखून परमार्थाक सुद्दां थोडो वेळ दिवंक आमकां तिवे ताकद दवरका. तावळी हें सगळें गांठच्याक आमकां कल्ल जायी. ध्येय पक्के केल्ले, मस्त शिकलो केलो, आतां कामां लागतस. प्रपंचांत हांव म्हणटा कामां लागता, नोकरी जायी कडेन चोकरी जायी, नोकरी करची की वेवसाय करचो ताजें सुद्दां. तर हें ठरयतना आमगेलें ध्येय ठरयतना सुद्दां कोणाक पूण गायडन्स लागता न्हय. आतां तुमी गायन शिकूंक बॅडमिंटन चॅम्पियन जाल्यार वचून तो गायन शिकयता तुमकां, तो शिकयना. तो तागेल प्रांतांत तूं बरो आस, पण गायन शिकूं मेळच ना. गायन शिकता जाल्यार कोणें तरी गायन म्हणटल्या लागीं वचका न्ही. गायनान बरें हें हुद्द आशिल्लें वचका, बरें कल आशिल्लें वचका, आनी शिकोवचें नॅक आशिल्लें वचका. नुस्तें स्वताक गायन म्हणलेल्याक न्ही, शिकोवचें नॅक आसता तें आसकिना पळोवन वचका आनी तांकां शरण वचका. तर ध्येय आमी कले ठरयल्यार अशी जायना. सान आसतना चेडवान विचार तूं कल जावंका म्हूण दिसता. कोण इंजिनियर म्हणटा, कोण डॉक्टर म्हणटा, कोण अमूक म्हणटा, तमूक म्हणटा. तर त्या दृश्टीने तुमी कले प्लॅनिंग केल्लें हांवें हें पळोवंका. प्रपंचान प्लॅनिंग करका लागता, अशी जायना. हां, तर ताजे खातीर ताजें ज्ञान तुमी समजा डॉक्टर जावचें, तुमी सायन्सांत वचका. मेडिकल डॉक्टर जावचें आसलें आनी लिटरेट डॉक्टर जावचें आसल्यार तुमी आर्टा वचल्यार जाता. जर तुमी खंयच्याच आवड आसा की तें तुमी घेवंका, तें पयलीं सांगका. तर ज्ञान जावंका, शिक्षण जावंका ताजे खातीर. हां, आनी शिक्षण जावचे खातीर कल जावंका, मूळ बरो शिक्षक जावंका. तर प्रपंचांतून पयस जायी. मुख्य म्हळ्यार प्रपंचांत आमगेलें ध्येय कसलें आसता. प्रपंच करच्यांतून आमी धना खातीर करतात. धन मान आनी लोकेशणां. लोकेशणां म्हळ्यार कसलें, लोकांनी आमकां बरें म्हणका. धन मान लोकेशणां हाजे खातीर आमकां तें जाय आसता. तर धन म्हळ्यार कलें नुसतं पयस न्ही, तरी ज्ञान, औदार्य, प्रेम, चांगुलपणां, सामर्थ्य, हें सगळें सहनशक्ती आसता. आमगेले प्रयत्न आसता ती बरे टिचराक आमी हें करता. तर हे सगळें जे गूण आसा ती त्या प्रपंचान जर आमकां मेळोवंकाच जाल्यार तशी आदर्श आमगेले शिक्षक पयलीं सोदून काडटा. तर विंगड फॅकल्टींतूं जशी कॉलेजांतूं
मस्त विषय शिकोवच्या मस्त टिचर्स बी निगड असतात तशी म्हाका नवीन लग्न जालें तर रांदप येनाशिल्लें जाल्यार वी वेर इन जॉयंट फॅमिली हांव म्हगेल व्हड नणंद आशिल्ली घरात तितले आतां रांदप शिकली तांकां कसलें कमी पडना ती बाकीच मस्त शिकिल्ली नाशिल्ली पण रांदप भोव गमत करतात तर त्या विशयान कोणाक प्राविण्य आसली ते विशय आमी मेळोवंक खातीर आनी हें सगळें मेळोवच्याक त्या लोकांचेर विश्वास दवरून तांकां शरण वचका आनी शिकून घेवंक हांव छोडी तुका कल कळटा हांव इतली शिकिल्ली तूं कल सांगता हांव कितलें घालचें अरे पण हें रांदपाचें स्पियरान तुका कल येना न्हय तूं एडमीट इट आनी शरण वचका म्हळ्यार तांचेर विश्वास दवरून तांणी शिकयली तशी शिकून घेवचें शिकता तशी शिकूक एक कसल्याय हाजें गायन शिकूक गायनाचे जाल्यार वचचें डान्स शिकूक डान्स टिचर जाल्यार वचका तशें रांदप शिकूक अगदी केटरिंगाक वचका म्हूण ना साद आमगेल्या घरांत आशिल्लें जाल्यार आमी कितें कमीपण दाखोवन आमी कमीपण घेवंका भंय आमकां येना आमकां शिकय म्हूण आनी शिकून घेवंका बरें हांत तूं तांणी सांगल्या अगदी की हें दुख्ख आतां समजा प्रपंचांत कले मेळ्ळी आमकां तर कल मेळ्ळी म्हूण स्वविश्लेशण करचें हो विशय चल्लेलो वय की न्ही तर हांगा ते सांगता ती काय म्हणते वासना काय कल्पिते कल्पना आम्ही कल्ले हें करता सती अंतरंगीचे तरंग नाना प्रकारे उठती बरे खावे बरे जेवावे बरे ल्यावे बरे नेसावे मनासारखे असावे सकळ काही श्रीराम सगळ्या काही दिसतं नव्हे वय की नाही तरी पण तांतू चातुर्य खंय दाखवूं का चातुर्य खंय का बरे ल्यावे बरे नेसावे हें सगळं आम्ही कले खरेदी करतना सुद्दां चातुर्यस का मुर्खावाय वचून कल्ले पण एक तरी समजा कपडे घेवचे वचून त्या कपड्याच रंग वतकी कल्ले ताजो पोत कशें आसा त्या दिश्च्याक आकर्शक असणे टिकाऊपण आस की ना हें सगळं पळोवंक आनी मागीर आनी कोणाकय तातूंत जाणकारा घेवन वचका आनी वाटेल तशें ना पयशांनी फसयता ती क्वॉलिटीचेरय फसयतात हां तर हें सगळें जें आसा तें वेव्हारांतलें प्रपंचांतलें ऐसे आहे मनोगत तरी ते काहीच न होत बरे करिता अकस्मात वाईट होते कितले काळजी घेतली तर के मस्त फंता कल्ले केले तर आमकां यश येना कल्लेपणी जावन पडता बा एक साद्या गोष्टी आमी बरें म्हूण करचें आमी घेतना ती कंपनी बरी आशिल्ली कड्डेर आमी घेतिल्ली ते लॉसां वचूं लागले अरे आमगेले कले चुकले की कल्ले आमी समज काम करनी की कल्ले कल जालें हें पळोवंका की तो मनुष्य मालक म्हणेलोच तो एक फ्रॉड आशिल्लो की कल्ले हें सगळं चौकशी करपा लागता हां आनी कळटा संवसारांत आमी पळयता ती एक सुखी एक दुःखी प्रत्यक्ष वर्तते लौकिकी कष्टी होऊन असे की प्रारब्धावरी घालिते म्हळ्यार कळ जाता आनी म्हणटा ती ह्यो म्हगेलो प्रारब्धच तशी म्हगेलो प्रारब्ध भोगतो समज जाल्यार प्रारब्ध आसता ना म्हणना हांव जाल्यार तें सुद्दां यू शूड नो हाव टू टॅकल इट बरें करून प्रारब्ध कशी घालोवचें सहनशिलतेने सहनशक्ती खंय तान हाडची तें कळका लागता ताजे खातीर कल आसता आमी सम प्रयत्न करता आसत की ना तें पळोवंका अचूक यत्न करवे ना आतां एखादें हें समज चलना कंपनी म्हूण तुमकां दिसली तरी वेळेर तुमी दुसरो जॉब सोदका आनी उडकी मारका किंवा एक कंपनी समज चलता तुमकां प्रॉविडंट फंड आसा पेन्शन आसा ग्रॅच्युटी आसा सगळें आसा थोडे पयशे खंय पूण जास्ती मेळटात म्हूण हें काम सोडून वचचें न्हय थोडे विचारू आसता विवेक म्हणटात ताका योग्य विचार आसता अचूक यत्न करवे ना म्हणून केले ते सजेना आपला अवगुण जाणवे ना काही केल्या जो आपला आपण नेणे तो दुसऱ्याचे काय नेणे माक्काच मगल कळना कळले हांव योग्य मार्गार चलतस की ना तर दुसऱ्या गेले हांव पेपर कशें सोडोवचें कोणें म्हाका सल्लो विचारल्यार एम आय केपेबल ऑफ दॅट पण आमी कल करता ती आमगेल्या पांया मुळां कुवाळ कुसून पळयलें आसा तर दुसऱ्यांगेले पेपर सोडोवचे वतात तांगेले कशें चुकता म्हूण सोदूक अरे तुगेलें हांगा चुकल्या थंय चुकल्या म्हूण पळोवचें पयलीं आमकां स्वता असले वेळार आमी थोडें स्वविश्लेशण करचें थोडें स्वार्थी जावंका
म्हळ्यार आमी जर केपेबल जाल्यार मात्र, आमी समर्थ जाल्यार मात्र आमी उदार जावचे शकतात. आनी औदार्य हो एक गूण आसा. ताज्याने मरावे परी कीर्ती रुपी उरावे हें औदार्य. पण समर्थपणे उदार आसता. तेमी पयलीं समर्थ जावंक प्रपंचांतूं समर्थ जावंक. तर आमी जर आमगेलें मन आमकां कळना, आमी स्वताकच फसयत असली, आमगेलें मन आमकां खाता आसता हें म्हाका चुकल्या, बट वी डोंट एडमीट. पळय म्हाका चुकलेलें आसतलें, पण ताणें तशें केल्लें वागता आशिल्लें, ताजें समर्थ ना. आतां तो कशें वागता हें ताजेर अवलंबून आसता. पण हांव कशें वागचें हें म्हाका कळका न्हय. हांव चुकलें हें म्हाका एडमीट करूं जाय न्हय. जाल्यार एडमीट केल्यार मात्र आमी सुदारच मार्गार वतात आनी आमी सुदारचे जाता. तेमी मुखावयलें आयुश्य बरें जाता. जो आपला आपण नेणे स्वताक स्वता जाणीव जायना, तो दुसऱ्यागेल मन कल जाणटलो. स्वता गेलो स्वता घोस ना म्हणटात ताका, घोस ना तर दुसऱ्यागेल कल करतलो तो. न्याय सोडिता दैन्यवाणे होती लोक. लोकांचे मनोगत कळेना, लोकांसारखे वर्तवेना. मूर्खपणे लोकी नाना कळह उठती, मग ते कळो वाढती. म्हळ्यार झगडे वाढतात. दुसऱ्यांक चुकी स्वता बसचें, आपण कशी पण वागचें, दुसऱ्यांक ब्लेम करता रावचें. एकेकल्यांक न्ही आपणागेलें प्रपंच समज जायना म्हणलें की दुसऱ्यांक दोश दिता रावचें. तूं अशें केलें म्हण तशें जालें, तूं तशें केलें म्हण. तांकां आजू बाजू लोक लागता ती खुंटी शो. मागीर खुंटी लावन दवरलें न्ही, ते कले आपणाक चुकलें, डिसिजन चुकलें. वय स्वता डिसिजन करचें मान्य करना ती, तरी तुगेल मी चुकलें म्हणून तो ब्लेम ते शर्ट टांगतात न्ही खुंटीक, तशें एक शर्ट लावन दवरतात तुगेल मी चुकलें म्हणून. पण खरो मनुश्य आसल्यार ते तांणी मायंड करूं नया. कल्ल्याक म्हाका मनाक गोतच न्हय, हांव केलें चूक करनी, हांव बरोबर सांगिल्लें, बरोबर केल्लें. तर तुका जर समज करूं कळना, हां, तूं लक्ष दिवन करनी, कौशल्य पूर्ण करनी, 100% मनापासून करनी, तेमीच तुगेलें चुकलें. ते की कल्लें हें स्वता पळोवंका. लोकांचे मनोगत कळेना, लोकांसारखे वर्तवेना. मूर्खपणे लोकी नाना कळह उठती, मग ते कळो वाढती. परस्परे कष्टी होती, प्रयत्न राहता अंती श्रमची होय. ऐसी नवे वर्तणूक परीक्षावे नाना लोक. समजले पाहिजे नेमक ज्याचे त्यापरी. शब्द परीक्षा अंतर परीक्षा काही एक कळे दक्षा. मनोगत नत द्रक्षा काय कळे. शब्द परीक्षा आसता, अंतर परीक्षा आसता. लोक उलयतात कशी, मनुश्यांक परिक्षून घेवचें, लोकांक परांतर जाणचें. म्हळ्यार कल म्हणटा ती मनुश्य पारख आसता, बरें कोण वायट कोण, तांगेल मनोगत ओळखच्याक शिकता. ज्या मनुश्याक स्वतागेल मनाकच तुमी सांबाळचे शकना, ती समर्थन करता बसता, स्वता चुकून कळून सुद्दां तुमकां एडमीट करचें धैर्य आसना, ते तुमी दुसऱ्यांकल पळयतले. तेमी तशें अजिबात करूं. तर पयलो गूण कल आसता प्रामाणीकपणा. प्रामाणीकपणाने तुमी स्वताकय परीक्षण करता आनी दुसऱ्यांगेलें परीक्षण करता. तर दक्ष रावका, अलर्ट रावका. मनोगत नत द्रक्षा काय कळे. दुसऱ्यास शब्द ठेवणे, आपला कैपक्ष घेणे. पाहो जाता लौकिक लक्षणे बहुतेक ऐस. लोकी बरे म्हणा या कारणे भल्याच लागते सोसणे. लोकांनी आमकां बरें म्हणका जाल्यार आमी तांचे खातीर कल्लेपणी सहन केलेलं आसता. न सोसिता भंडवाणे सहजची होय. आपणास जे माने ना तेथे कदा राहावे ना. उरी तोडून जावे ना कोणी एक. कोण आपणाक मान्य ना तिची, आपणाक त्रास दिता ती, भयंकर त्रास जाता तांतले राबूकय जायना. जाल्यार आमी इतलो आसक्त जाल्या की तांकां सोड वचूंकय जायना. तेमी तांगेल प्रपंच अशी तशी जाता. तांकां सोड वचूं जायना, तांकां धोन घेवन वचूं जायना, तांच्या सांगात राबूं जायना, सहनय करूं जायना. असलें सगळें हुन उदका घोट जाता. तावळ कल करका, कोणें कोणी जाणकाराक पकडका. तर प्रपंचाचे जाणकाराक तसले वेळा पकडका, प्रपंचात प्रॉब्लेमाक. आनी संतांक चरित्र वाचका ती, आनी तांणी कशें केलें, कशी सहनशक्ती हें केली, कशी तांणी वॉट वर दॅर व्यूज, कशें केलें तांणी, हें सगळें पळोवंका. आनी बरें तातूंत कोण मान्यवर आसा ती तांगेल सल्लो घेवंका, कल कोरया घेवन. ताचे खातीर एक आसा प्लॅनिंग आसता. मुख्य म्हळ्यार सगळ्या हातूंत परमार्थांत जावं प्रपंचान जावं प्लॅनिंग आसता. इंटेलिजंट कोशंट म्हूण आसता, गोतच न्हय. इंटेलिजंट कोशंट म्हळ्यार कळ्ळें, बुदवंतपण, नैसर्गीक बुदवंतपण जें आसता
तुमगेले भेज कशी काम करता ताजे इंट्रिन्सिक वॅल्यू ती उपजत दोन तुमकां एक इंटेलिजंट कोशंट म्हणून असं जाल्यार बाकीचे कितकी कोशंट आसता ती हें ते चेडवान तरी गोत्त आसनाची पण पॅरंट्सान सुद्दां गोत्त आसना ह्यो मगले चेड्याक इंटेलिजंट कोशंट कितलो हायस्ट गोत्तस सगळे महाभारत दोन हें दोन सगळें ती गोत्तस भागवत दोन सगळें गोत्तस तें सगळें गोत्तसून ते व्यवहारांत काम येना देर आर अदर कोशंट्स कळ्ळे तरी हांचे कोशंट आसता खंयचो इमोशनल कोशंट म्हणून आसता वय की ना इमोशनल कोशंट म्हळ्यार कळ्ळें की लोकांगे भावन जाणका ती त्या प्रमाणे कोणा लागीं बरेपण करून रावका कम्युनिकेशन करूंक जावंका तशी सोशल कोशंट तुम कोणी फ्रेंड्स आसता ती सगळ्या लागीं ह्युमन बिईंग इज अ सोशल प्राणी तुम्ही माणूस घाणशे बसले कोणा लागीं तूं भोव इंटेलिजंट गच्चिरी वचून बसले दुसऱ्याला उलोवंक तयार ना तर ताज्यान व्यवहार चलना ती आणि तुमच्या व्यवहारांत केन्नाय यू नीड अदर्स हेल्प ठायोठाई पदोपदी तुमकां दुसऱ्यांक मदत लागता वेळ वखत कशी येता म्हणून सांगू जायना तेमी मनुष्य जोडची हांणी समर्थांनी आणि शिवाजी महाराज आणि हांणी कशी स्वातंत्र्य केल्लें आसतलें मावळ्यांक मुश्टीभर मावळे तांकां कल्ले कळनाशिल्ले तांकां कल्ल्याचें पाठबळ नाशिल्लें ना पयशाचें खावच्या पिवच्या आसनाशिल्लें ना तांकां शिकील वाचिल्ले आशिल्ले ना ती व्यायाम करता आळशीशी जालेली असल्यांक समर्थांनी तयार केले आनी तांकां आपलें म्हळें शिवबालें आनी तांकां धैर्य दिवन हें करून तांगेलें कितलें पण चुकतालें तांकां सहनशीलता दाखयली तांकां आपलें म्हळें तांकां सगळें शिकोवन हें केलें तर तें इमोशनल कोशंट तांगेल सुख दुख्खांत आमी भागीदार जावंका तशी सोशल कोशंट आसता म्हळ्यार सगळे लोकांक मेळोवन रावचें सगळ्यां सांगात आनी महत्वाचें म्हळ्यार एडवर्सिटी कोशंट हो दीज 3 कोशंट्स इमोशनल कोशंट सोशल कोशंट आनी एडवर्सिटी कोशंट हे आमी व्यवहारा खातीर किंवा परमार्था खातीर दोन्ही खातीर हाची गरज आसता आनी ती आमी कल्टिवेट करपाक लागता सान धोरण आनी ताचे खातीर पेरंट्स हॅव टू लूक आफ्टर देम इन सच अ वे तांकां चेडवांक की तांकां नुस्तें आयक्यू होड आसून चलना तांकां योग्य फ्रेंड्स आसत की ना तें पळोवंका तांकां समज ती बहुश्रूत आसत की ना सोशल कॉन्टॅक्ट्स आनी दवरच्याक तुमकां कलेपणी कम्युनिकेशन चालू दवरूंक कळका लागता इमोशनल कोशंट हें आसच्याक तुम दुसऱ्यांगेल मन जाणका लागता एक सद्भाव नासका लागता दुसऱ्यां बद्दल कोणागेल वायट जाल्यार आमकांय वायट दिसता कोणागेल खूश जाल्यार आमी खुशीन नाचता मत्सर करची ना हे नमुने जे आसा ती ते इमोशनल कोशंट किंवा एकदम इरप्ट जावचें ना इम्पल्सिसान वागची ना तरी जस्ट रिस्पॉन्ड थोडे वेळ विचार करी कडे उत्तर दी खली जाल्यार ती शिरकी कोपू हें करचें अशें उपयोग ना तशी तुमी लोक जोडच्या शकना ती आनी मागीर तुमगेलो प्रपंच चुकतो वता कळ्ळें सोशल कोशंट आनी एडवर्सिटी कोशंट म्हळ्यार हाव यू फेस द डिफिकल्टीज इन युअर लायफ डिफिकल्टीज हो येवच्योच आसा ती आनी येतच आसा ती प्रत्येक क्षणाक एकट्यागेल घारा प्रत्येक कुटुंबांतूं प्रत्येक घरांतूं प्रत्येक मनूच्यागेल आयुश्यांतूं एडवर्सिटी जाता पदोपदी येता ती लग्न कोण घेतल्यांगेले वांट्याक येता ती लग्न करना तिल्यांगेले वांट्याक येता ती आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लायफ इज नथींग बट एडजस्टमेंट म्हणटात तेंच एडजस्ट करचें अँड हाव टू फेस द एडवर्सिटीज असतात न्ही ते इतले भयानक आसना ती एक्चुली आमी कल जाता खली परिस्थिती अगदी मना प्रमाण जाय न्ही जाल्यार की एकदम पॅनीक जाता ती म्हळ्यार तांगेल एडवर्सिटी कोशंट जो आसा तो झिरो अगदी पॅनीक जावन भिवन नर्वस ब्रेकडावन कोण आत्महत्या करची म्हणटा कल्लें ना आत्महत्या करपा म्हूण दिशिल्लें न्ही एकल्यान पयर एक संतान सांगिल्लें 3 मिनिटांत हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता नाक बंद करून 2 मिनटां नाक बंद करात तोंड बंद करात आनी 2 मिनिटां जस्ट तशी बैसा ती 2 मिनिट जावंच भितर नाका बाबा आय वॉन्ट टू लीव म्हणून बोट सोडटा ती श्वास घेता ती आय वॉन्ट टू लीव म्हाका श्वास जाय म्हाका लायफ जाय आय वॉन्ट टू लीव अशी ते लीव देन लीव प्रॉपरली ना लीव प्रॉपरली ताचे खातीर एडवर्सिटीज कशी हें करचें
तरी देवाने आमचल्याक सुद्दां मस्त कले दुर्गुण आसा ती हें मान्य करता तर दुसऱ्या लागीं दुर्गुण सोदचे पेक्षा तांच्यान बरे गुण केल्ले आसा आमकां देवान इतलें बक्षीस मन दिल्या ताज्यान आमी टिपका टिपतो वचका टिप्पन आपण कल जाता ब्लॉटिंग पेपरावर गुण टिपल्यार ते आमगेल्या मनांत उतरतात आनी ते आमी कल्टिवेट करूं जाता आनी आमगेले दुर्गुण आमीच वळखून ते त्याज्य म्हूण ताजो त्याग करूं हगूर 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 शिकता कशें करूं बाकीच्यांनी कशें केलें हें शिकता कोणाक विचारता अशें बाबा मगल हो वीक पॉयंट आसा कशें घालून छाने म्हाका अमूक अमूक कळना मगल हें व्यसन वचना मगल हें अशी वचना म्हाका वायट दिसता तें कल करूं हें सगळें कळ्ळें तें जेन्ना करता तेमी ता वळी कल जाता नाल्यार कल जाता IQ प्रचंड विद्या उदंड शिकला पण प्रसंगमान चुकतच गेला तरी मग तये विद्येला कोण पुसे श्रीराम होय की नाही हरिकथा निरूपण बरेपणे राजकारण प्रसंग पाहिल्या विण सकळ खोटे तुम्ही मस्त राजकारण केले हरिकथा ऐकली आणि कले केले हां तर कल येता बरे करिता बरे होते हे तो प्रत्ययास येते आता पुढे सांगावे ते कोणास काय होय की नाही तर त्यांनी सांगल्या हे पळय हे अवघे आपणापासी लोकी बरेपण केले तेणे सौख्य वाढले कळलं नाही परत वाचता आपणास जे माने ना तेथे कधा राहवे ना उरी तोडून जावे ना कोणी एके तांक सोडून चुके जायना बोलतो खरे चालतो खरे पण जो कोणी जैसा बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले जशी सांगता तशी कोरणी दाखवता त्यास मानिती लहान थोर ताका मान दितात न्याय अन्याय परस्परे सहजची कळले तर मस्त दिवसू लोकांक जोपर्यंत हें कळना तोवरी विवेक एक क्षमा जो न करी लोकांस कळेना म्हणजे हो कितलो ग्रेट आसा लोकांक कळच्याक थोडो वेळ वता विवेक एक क्षमा जो न करी तेणे करिता बरोबरी होत जाते जवरी चंदन झिजेना तवरी सुगंध कळेना बाकी लाकडावरीच चंदन आणि वृक्ष नाना सगट होती श्रीराम जव उत्तम गुण न कळे तो या जनास काय कळे उत्तम गुण देखता निवळे जगदांतरी उत्तम गुण कोणांत असत की त्याच्यान बाकीच्याचेर ताजो प्रभाव पडता सहनशील राबून आपोआप सहज लोकांक हेल्प करता वचे प्रेमाने प्रेम दिवचे तुम्ही प्रेम पेरल्यार प्रेम उगयतले तुम्ही हें कडसाणी पेरल्यार द्वेष पेरल्यार द्वेष उगयता होय की नाही तर जगदांतर निवळत गेले जगदांतरी सौख्य झाले मग जाणावे वळले विश्वजन सगळ्यांक आपले केले सोशल IQ सोशल क्यू वाढेल तुम्ही कोशंट सोशल कोशंट इमोशनल कोशंट तो वाढेल एकदम इम्पल्सिव्ह कले ॲक्शन अरे का रे अशुलच ना का हो काय झालं गमटे कोण उलमचे काय झालं काय प्रॉब्लेम आहे आपण सोडूया ना हां थोडं थांबा बघूया होईल अशी म्हणल्यार लोकांक कळत जाता ते वळले विश्वजन होय की नाही जगदांतरी सौख्य झाले मग जाणावे वळले विश्वजन जनी जनार्दन वळला जनांतूल जनार्दन कोणाक वश जालकी म्हळ्यार जानांतूल जनार्दन आनी ती परमेश्वरच न्ही प्रत्येक मनशान तो कोणाक वश जालकी ताका एखाद जर लिडराक वश जालो तरी काय उणे तयाला राजी राखावे सकळाला कठीण आहे श्रीराम पेरिले ते उगवते उसणे द्यावे घ्यावे लागते जे तुम्ही उसणे दिल्ले उसणे घेतले ते दिवंका लागता वर्म काडिता भंग ते परांतर कोणागल केन्नाय अवगुण काडून वर्माचेर बोट दवरन तांकां चितू कर नये कल्ल्या म्हळ्यार आमच्यान सुद्दां मस्त दुर्गुण आसत दुसऱ्यान आमगेले वर्म काडले आमकां कशी चॉईन जाता तशी दुसऱ्यांकय जाता आमी काडले लोकी बरेपण केले तेणे सौख्य वाढले उत्तरा सारखे आले प्रत्युत्तर आम्ही अरे म्हळ्यार कारे म्हणतात अहो म्हण की का हो काय पाहिजे असे विचारतात हे अवघे आपणाच पाशी येथे बोल नाही जनासी शिकवावे आपल्या मनासी क्षणक्षणा श्रीराम खळ दुर्जन भेटला क्षमेचा धीर बुडाला ता क्षम आणि करू जायना भयंकर दुर्जन मेळ्ळं तरी मौनेची स्थळता त्याग केला पाहिजे साधके ताक सोडवचे लोक नाना परीक्षा जाणती अंतर परीक्षा नेणती मस्त परीक्षा दितात लोक IITंत ग्रॅज्युएट जाता ती आणिकल जाता ती हे जाता ती ते जाता ती हां जाल्यार अंतर परीक्षा नेणती
तो आमगेला एक रिलेटीव आशिल्लो, आतां तो कोण म्हूण सांगना, पण तो पाप इतले अभ्यासू, म्हळ्यार प्रत्येक फावट फर्स्ट येतालो, सगळ्या हांत फर्स्ट येवन तो शेवटी अमेरिकेन स्थायीक जालो. हांव सुकण थंय घेवन वचलो, लग्न जालें, हें जालें. हां, तर तान्ने व्हड फक्त परीक्षेचे पुस्तकांचो कीड म्हणटात न्ही तशें. बाकी कोणाले देणे घेणे ना, कोणाले उल्लंच ना, कोणा वयल्या मैत्री ना, कोणा वयले एक हास्य खेळची म्हण ना. सतत अभ्यासू, सतत पुस्तकांत भोव बुदवान तूं म्हण. IQ 110% IQ जाल्यार बाकीचे कोशंट गायब. इमोशनल कोशंट ना, सोशल कोशंट ना, आनी एडवर्सिटी कोशंट तरी नाच ना. ताका लग्न जायना पूण एडवर्सिटीज येवचे लागले. खंयचे बायलेक आवडटा तशें आसलें खरें तरी जाल्लें आसतलें. तर तान्ने आपणागेल बायल एक चेडवांक गोळी घाण ठार केली म्हणून स्वता सुद्दां आत्महत्या केली. ती आवस म्हणटाली जागी जाली म्हणून ती वरली बावडी धांवनच उरतो. पण तो म्हळ्यार उपयोग केल्लो असलो IQ असून. तर अंतरपरीक्षा नेणती तेणे प्राणी करंटे होती, यात संदेह नाही श्रीराम. आपण असे आहे मरण, म्हणून राखावे बरेपण. कठीण आहे लक्षण विवेकाचा. विवेक योग्य विचार करपाची कल्या म्हळ्यार मरणाचे स्मरण असावे. आमी केन्ना पूण वच्चे सती हें लक्षांत दवरता. इवन दुसऱ्यांक तुच्छत करतना, सिनियर सिटिजन्सांक आवस बापूक त्रास दितना, हां, हें लक्षांत दवरता की राखावे बरेपण, कठीण आहे लक्षण विवेकाचं. तरी आमकां सुद्दां तसली परिस्थिती येवची सर. हां, एक सून आनी चल्लो, तो चल्लो आवसूक भोव त्रास दितालो आवस बापूक. तांकां आवठवसाण व्हरून राबयल्लें, तांचें उल्लोवचें ना, बरी ते महारोग्यां कडेन दिता आसतना खावच्या तुमच्या दिवचें. तर ते चेडवाक, तांगेल्या चेडवाक मस्त वायट दिसतालो. अशें कल्या करता ती आजो आजी म्हळ्यार ताका भोव प्रीत आशिल्ली. तर खंयची सणवारां ते किल्लो आनी हें करून बसली, घर बांदूच्या. हांवें घर बांदयता तर ताणें बांदयलें आनी आनेक बाजूक आनेक सान घर बांदयलें. तरी ताणें विचारलें हें कल घर म्हणून. तर ताणें सांगलें हें आवट हावस. फाई आपणें व्हड जायना पडलें, आपणें ह्या घरांत रावचें आनी तुमी मानता जातलें न्ही, तुमी त्या आवट हावसांत रावचें. म्हळ्यार ही चेडवां आवस बापूल पळोवन शिकता ती. तेमी कितली जबाबदारी आसता पालकांचेर तें पळोवंक आमी. हां, तांकां सान दोन तांगेल्या मनांत कोणा बद्दल विश पेरल्यार तें विशच भायर येता आनी कडेन तें भयंकर त्रास दिता. थोर लहान समान आपले पारिखे सकळ जन, चढते वाढते सन्निधान करिता बरे. बरे करिता बरे होते हे तो प्रत्यय असे. आता पुढे सांगावे ते कोणास काय. हरिकथा निरूपण बरेपणे राजकारण, प्रसंग पाहिल्या विण सकळ खोटे. प्रसंगानुसार प्रसंगावधान दवरून वाक्का. ताजे खातीर प्रसंगावधान म्हळ्यार कलेक परिस्थिती आयली पा, तरी तीच वस्तुस्थिती आसवे. तर त्या परिस्थितीला आमी खंयचे मनस्थितींत आस त्या प्रमाण आमकां ती परिस्थिती फील जाता की बरी किंवा वायट. कळ्ळें? त्या प्रमाणे साक्षी भावाने आमी पळोवंक ती परिस्थिती खरें कशी आसा. तर जितली भयानक दिसता तितली ना. तर ते कशी सोडोवं म्हळ्यार वस्तुस्थिती, परिस्थिती आनी वस्तुस्थिती हाजे मध्य आमी आसता, आमगेलें मन आसता. आमगेल्या मनान साक्षी भाव दवरून आमी ती पळोवंक परिस्थिती कशी हाताळच्या जाता. हें प्रसंगावधान. प्रसंग पाहिल्या विण सकळ खोटे. विद्या उदंड शिकला, प्रसंग मान चुकतच गेला, तरी मग तये विद्येला कोण पुसे. इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे प्रत्यय निरूपण नाम समास द्वितीय. हे प्रपंच कशी करका हाजे बाबतींत तांणी सांगल्या. तरी आमी केन्नाय फेल कल्याक जाता ती की आमगेलेची प्रयत्न कमी पडटा, प्रयत्न दिश कमी पडटा. नो प्लॅनिंग, टायम प्लॅनिंग आसना. टायम प्लॅनिंग आसता लागता आनी कलकल आसता लागता. ताजे खातीर मस्त नमुन्याचें प्लॅनिंग आसता लागता. दिवसाच खंयच वेळ कल करचें. आनी ते म्हणटात न्ही, निद्रा आळस दुश्चितपण हे मुर्खाचे लक्षण. तें तरी त्याग करपाची, तें आसकी कल्लें हें पळोवंक. आतां हाजे जे समास तिसरो आसा तो हाजी दुसऱ्या चाका बद्दल आसा. श्रीराम, पृथ्वीमध्ये बहुत लोक, तेही पहावा विवेक. इहलोक आणि परलोक बरा पहावा. इहलोक साधा या कारणे, जाण त्याची संगत धरणे.
परलोक साधा या कारणे सद्गुरू पाहिजे. सद्गुरू जमका परलोक सुधारच्या खातीर. सद्गुरूसी काय पुसावे हेही कळेना स्वभावे. ताळा मी कल विचारचे सद्गुरू कोण विचारच कल्ले. निदान प्रपंचात कोणी म्हाका ही डिफिकल्टीस खंय कामां लागूं म्हाका कामां लागून दितले कल शिकल्यार बरं जायलं हें पुराय आसता जाल्यार ही सद्गुरू कल वाटेर पडली ती वाटेर तांकां मेळना ती. आमगेल वागण्याचेर आमकां सद्गुरू मेळटा बरोवचे. सद्गुरूसी काय पुसावे हेही कळेना मेळ्ळे तर आमकां विचारच कळना. अनन्य भावे एक भावे दोन्ही गोष्टी पुसाव्या. खंयच्यो दोन्ही गोष्टी त्या कोण देव कोण आणि आपण कोण या गोष्टींचे विवरण केलेच करावे. आधी मुख्य देव तो कोण मग आपण भक्त तो कोण. पंचीकरण महावाक्य विवरण केलेच करावे. पंचीकरण म्हणजे दृश्य जगत हें तें पंचमहाभूत सगळं नश्वर सगळे महामाय सुद्धा नश्वर. तर आमकां कोण जाई तर मुख्य देव आणि मुख्य देव तोच मज्जांत आसा हें जाणयतलो शिकयतलो आमकां सद्गुरू जाय. तरी हाचो शोध घेतला आमी सद्गुरूंक हें करता. सारासार विचार घेता पदार्थ असं नाही शाश्वत शाश्वतता. आधी कारण भगवंता ओळखिले पाहिजे कळणे. त्या खातीर हें कशी करचें हें मुखार हांता आमी पळोवया. आतां 6:30 जाले हांगा आमी रावया. कळ्ळें मागीर हें समकळ का ही दोन चाक कसो ती तें एका एक लिंक कसो ना जाल्यार तें समजायना. आनी ताजे खातीर फिकर नी नॉट म्हणटात न्ही तशें आमी आसता. कशी फॉर एग्जाम्पल सिनेमा पद सगळे वेळार वायट आसना ती वेवहार करतना मस्त पण सिनेमा पदांत न्ही आमकां मस्त कलकल मेळटा शिकूंक वय की ना. दाखयता सिनेमा पद एक इतली गोमटी आसता ती ते एकलो म्हणटा खंयची सिनेमाच म्हणून सुद्दां म्हाका गोतना जाल्यार कशी मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया गम और खुशी में फर्क गम और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था. बरबादी जाली फेल जाली आमगेले व्यवहार चुकलो तर शोक करता बैसून कल्या वेळ घालोवचो वय की नाही. बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था मनाना फिजूल था मनाना फिजूल था बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया जो जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया. ते जाल्लें पास्ट विसरच्याक शिकता. विसरणे ही कला आहे म्हणटात. म्हळ्यार विसरले म्हळ्यार अध्यात्मांत आमी जें शिकलें विवेचन तें विसरचें न्हय जाल्यार विसरचें ही कल आसता. हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ महसूस हो जहाँ मैं दिल से उस मकाम चला मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. फुंकून उडयलें. फिक्र म्हळ्यार चिंता चिंता आनी चिता एक अनुस्वारात संबंध जाल्यार ती चिताची चिंत जेन्ना जाता चिता प्रेतला आसता खंय निर्जीव प्राण्याला आसता जाल्यार चिंता जिवंत मनशाला आसता जाण घालता. तेमी चिंत केन्ना करूं नये आनी ताजे खातीर
आम्ही प्रत्येकांत आनंद लुटच्या शिक्का आणि तावळी भगवंतागल अधिष्ठान जे असं ते आम्ही केन्नाय विसर नये. ताचे खातीर दुसरी गाडी जी आसा ती आमी पळोवंकाची. हांगा आमी भक्त निरूपण म्हणून समाज तिसरो मुखालपंथा तो घेवया. आणि हांगा आमी रावया. कित्याक म्हळ्यार ते फुल्ल कांय जायच ना, ते अर्धवट जातलें ताचे खातीर. आणि हे सगळं करच्याक सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. जाल्यार आमी जर चुकली तरी आमकां स्वता कलकी चुकल्या हें कळच्याक सुद्दां एक भाग्य लागता, पूर्वसुकृत लागता. आणि त्या जाणकाराचेर विश्वास बसूंक सुद्दां पूर्वसुकृत लागता. आमी जाणकारा वचून मेळटा ती, पण तांणी कले सांगल्यार आमकां मान्य जायना. तुका सांगू कले आमगेर येवन पळय म्हणून अशी जाता. तशी जावं नये, तशें जावं नये. तेमी ती तें सुद्दां आमी राखा लागता. आणि स्वता चूक कबूल केल्यार मात्र आमी सुधारच्या शकता. ती जाणकारा विचारून शिकून चुकून शिकतात, चुकून शिकतात, कांय अड्डी ना. तेमी ती समर्थ केन्ना म्हणटात न्ही, अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी, दयारा कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी, हे जन हाती धरी, दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी, कठीण झाले, कठीण त्यावरी, कठीण झाले आता नदीचे उरी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी, दयाळा कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी, दयाळा कल्याण करी, कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ. मंडळी, आज ही व्यवहाराबद्दल विवेचन जालें जाल्यार तें चाक महत्वाचें आसा. तांतू आमकां परमार्थाक जे गूण आवश्यक आसा ते आमी शिकतात. धन म्हळ्यार कसलें, खरें धन म्हळ्यार कसलें, औदार्य म्हळ्यार कसलें, सामर्थ्य आसता. आळशी जावं नये, चित्त दुश्चित जावं नये, न्हीद मस्त न्हय. तमोगूण आसता जाल्यार वापरच्या वेळार वापरका, वाटेल त्या वेळार न्हय. स्वार्थी जावं नये. हे सगळे जे गूण आसा ते आमी प्रपंचांतूं, प्रपंच ही प्रयोगशाळा आसा, तेमी त्या प्रपंचाचो बरो प्रत्यय आयल्यार आमगेर हे गूण विकसीत जातात. आणि आमी ते परमार्थांत लायल्यार आमी सरळ आमच्या यात्रेन मुखार मुखार फास्ट वतात. तेमीत प्रपंच अगदी महत्वाचो आणि ताका अधिष्ठान परमार्थाचें आसता. देवा गेले, देवा तूंच रे, तूं दिलें काम म्हूण हांव करतां, मदल्यांतल्यान करून घे. आणि चूक जाल्यार फटके मारी, कांय हरकत ना. आमगेल्या आयुश्यांत जे कश्ट येतात न्ही ते मुद्दाम देव दिता. कळ्ळें, आमी पक्की जातात, आमी घट्टी जाता, ती लोखंड जाता ती. ते सांगतात न्ही, लोह परिसासी न साहे उपमा, सद्गुरू महिमा अगाधची, आपणा सारिके करीती तत्काळ. जाल्यार आमी लोखंड जावंक लागता. लोखंड अशी जायना,
घणाचे गाव बैसून बैसून ताजे ते कण सगळे घट्टी एकड येतात त्यावेळी ते काळे कुळे लोखंड जातात तापून हें जावन तशी आमकां संवसारान तापून वचका लागता आनी तरी सहनशीलत आसका लागता. कृष्णागल बासरी अशी जायनी ती कोरांतून कोरांतून ताणें पुरे पक्कळ केली तिका आनी ती सर्वस्वी सरेंडर जाली. ते कशी सरेंडर जावचें हें आमी मुखालपण पळोवया. आनी आयची विवेचन पुष्प आमी त्या सद्गुरू चरणांचेर आमगेल्या दवरया आनी म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.